गोंयान भितर फिल्म सिटी जावची ही स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर त्या वेळेचे चीफ मिनिस्टर भारताचे डिफेन्स त्या वेळेचे मिनिस्टर हांची हें आशिल्लें आनी ते आतां मूर्त स्वरुपान येवपाचे आमी पळयतात. कारण काणकोणचे लोक उत्सूक आसात. ह्या फिल्म सिटींतल्यान म्हाका तरी दिसता सुरवातीच्या 5 वर्सांक 5,000 तरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. इट इज नॉट ओन्ली एम्प्लॉयमेंट, ताजे बरोबर आमचे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आसा, ताजे नंतर टुरिजम आसा, ताजे नंतर अनेक गोष्टी ताका लागून येतात आनी एक बरो कल्चर फिल्म कल्चर डेवलप जाता. जे फक्त वर्सांतल्यान 15 दीस राबता पळय न्ही तांकां वर्सांतल्या 365 दीस आमी जेन्ना फिल्म सिटी जातली तांचे क्रिएटिविटी वाव मेळटलो आनी मोठे कलाकार जातले. सो हे सगळे ओवरऑल बेनिफीट आमकां घेवन आमी मुखार वतात. रायट नाव वी हॅव द प्लेस वीच इज आयडेंटिफायड, म्हणजे आमचे भगवती पठार आसा पळय न्ही काणकोण, तांची एक प्रपोजल आयिल्ली आसा. आमी पळयताले की प्रपोजलां मागयले आमी. आतां सद्याक जी लँड आमकां एक प्रपोजल आयिल्लें आसा ते सादारण 10 lakhs आसा, जो पठाराचेर कांयच ना. जे तळप आसा, जे फातर आसा, तातूंत भितर एक काडी केन्ना उगवली ना आनी हजारो साल तो पठार तसोच आसा. अशा पठाराचेर जर फिल्म सिटी आयली आनी तातूंतल्यान जर खूब मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध जालो, खुबशे कलाकारांक वाव मेळ्ळो जाल्यार खूब बरें जातलें.